सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो युगार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एनियल फेर्नांडीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एल्विस मेंडीस आनी मॅक्सी पायस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. ग्लेंडा वालीस आपली सर्जरी बरे भशेन जावंक मागता ताकाय देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवंक आमी तयारी करता ते तयारीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत जण एकल्या पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या ह्या गोंयच्या राज्या पासत आनी आमच्या भारत देशा पासत आमी मागुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. जी कोण बरी ना तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक आनी जी कोण झुजाच्या मोडान कश्टवतात त्रास काडटात तांकां देवान आपल्या गोपान सांबाळूंक तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो देव आमकां आमच्या जिवितांत जायत्यो खुणां दिता आनी ह्यो खुणां पळोवन त्यो समजून त्यो ओळखून अणभवून आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक आमकां एक सोयीक. तरी आसतना जायते फावटी आमकां देवान इतल्योय खुणां दिल्या आसतनाय आमी आमकां जाय तसल्यो खुणां मागल्यात व जायते फावटी आमी देवाक टेस्ट केला. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध ह्या पासत लागीं सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्त्र देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपतविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा आमच्या देवा तुजे पुर्जेचे भक्तीचे दोयेन दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दडवण करून आनी प्रिती मोगाच्यो कोरन्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेन अदीक थीर जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर दुसरे फावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हटलें उठ त्या नांव वसत्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगोट कर. जोनस उठलो आनी सोरेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो
आनी तूंय एक दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो बोस जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावार दवरलो. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी ग्रेस्तांनी तशेंच गरीबांनी कोणाक आंग पागुल्लें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासनावेलो देंवलो आनी आपलीं आंगोस्त्रां काडून ताणें कोणाक आंग पांगुल्लें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आखे निनिवेंत ही फर्मानी परगोट केली. मनशां आनी जनवरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी कोणाक आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नोश्टी कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो बोस जावंक दिवचो ना. हो लोक कितलें जोटणायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हणून ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान ताची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोवकार. आमचो जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सगलीं बरोबर म्हणुया. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकूतसारा देवा काकूत करून दाखय. भोव कोणवाळ्या देवा गुन्यांव पसून उडय. पातकाचें कोट धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोर करून दवर. जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुज्या कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनान म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटून दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद तुका मानता कोणती बरीत काळीज. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सोरेस्पोर सगल्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकूतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका. लोकाची उरपूंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता पूण जोनसाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणेची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारतली. कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतावन सोलोमावांची जाणवाय आयकूंक आयिल्ली. पूण पळयात, सोलोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारतलो. कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणले तुका क्रिस्ता.
खुणा, सायन, सिम्बॉल्स. भाव भयणीनो, खुणा पळयल्या उपरांत ते खुणेच्या फाटल्यान जो संदेश आसा तो आमकां मेळटा. जरी तर आमी ते खुणेक सारके बरे भाशेन पळयत जाल्यार, जरी तर आमी ती खुणा आमकां दिश्टी पडटा ती नजर अंदाज केली, वयल्या वयर पळोवपाक जाय म्हण, जाल्यार ताचो संदेश आसा तो आमकां चुकतलो. आनी तो संदेश चुकलो जाल्यार आमचें जिवीत आसा तशेंच. आयज देवाचें उतर आमकां एक खुणेची खबर सांगता. जेजून आयज शुभ वर्तमानान हे पोरजेक 2 खुणां दाखयल्यात. एक निनिवेची पोरजां आनी जोनस प्रवादी, आनी दुसरी दोखिणेची राणी. जोनस प्रवाद्या विशीं आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकता. आनी हे खुणेन भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी ह्या वाचपाचेर आमचो नियाळ केला. जोनस प्रवादी कशे भाशेन ताका देवान आपयलो, तो पळोवन गेलो, देवान ताका उदकान परतून उडयलो आनी परतो हाडलो, मासळेन ताका गिळलो आनी निनेवेच्या दर्याचे देगेर हाडून ताका उडयलो, ओंकलो. आनी त्या उपरांत जोनस प्रवादी देवाचो संदेश वो देवाचो उपदेश मानून घेता आनी हो संदेश परगट करता. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. कास्तीचें फर्मोण निनेवेच्या लोकांचेर पडटलें. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां पळोवपाक आनी समजपाक एकदम गरजेचें, निनेवेच्या लोकांचेर जें फर्मोण मारलेलें, कास्तीचें फर्मोण, तें साकार जावंक ना, देवान तें साकार करूंक ना. तें फाटीं घेतलें, हे पोरजेक सालवार केली. आनी कारण आमी जरी तर पळयत जाल्यार कित्याक हें फर्मोण पडपाचें आसलें तें ना केलें, कुशीन काडलें, ह्या लोकांचो एकवट पळयात. जेन्ना हो संदेश एक दिसभर जोनस प्रवाद्यान घातलो ह्या गांवान भितर सरून, हे पोरजेन आयकलें. आनी आयकल्या उपरांत दुबावविरेत ती एकामेका कडेन उलयलीं आसतलीं, एकामेकाक तांणी सांगलें आसतलें. आनी तातूंत तांणी हेंय म्हणलें आसतलें, वय आमचेर खरेंच कास्तीचें फर्मोण पडोंक फावो, कित्याक आमचें जिवीत चुकीचें आनी पातकाचें जाल्लें आसा. आनी हें पातकी जिवीत आमकां खरेंच खास्त दितलें. हें सगल्यांनी कडेन उलयलां आसतलें, कित्याक आमकां हें वाचप सांगता, सगलो लोक गिरेस्त तशे गरीब ह्या लोकान हें सुरू केल्लें. एकवटान रावून तांणी जें जिवीत बदलपाक सुरू केलें तें राजाच्याय कानार पडलें. दुसरी वस्त आमकां पळोवपाक काय बरी, जेन्ना पोरजेन हें मानून घेतलें की आपणाची चूक जाल्या आनी ती आतां सुदरावपाक जाय, आमी प्राचीत करपाक जाय, राजा तांचेर आड वचूंक ना. बोगोर राजा तांचे बरोबर आपुणूय आयलो, आपुणूच पयलो राजा देंवलो. ताणें चूक मानून घेतली आनी ज्या लोकांक जोनसाचो संदेश पावूंक ना तांकां चिटी धाडल्यो, ऑफिशल केलें. आनी सगल्यांनी गोणान आंग पांगरूंक जाय, सगल्यांनी प्राचीत करूंक जाय आनी सगल्यांनी आपली चूक मानून घेवन जिवीत बदलूंक जाय. हें राजानूय फर्मोण दिलें. आनी ह्या पासत भाव भयणीनो, आमच्यान म्हणूंक जाता, ही खास्त जी निनेवेचेर आयलोली, 40 दिसूच उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो, हें फर्मोण फाटीं काडलें. भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां नवसरणेची गरज आसा काय, बदलपाची गरज आसा काय? दुबावविरेत आमकां ती गरज आसाच. आनी आयज आमच्या समाजान, आमच्या संवसारान कितें जाता तेंय आमकां दिश्टी पडटा. जायतें उरफाटें निनेवेच्या लोकांक केलें तशें चडशें जायना. जरी तर साथ घातलो कोणें जोनस प्रवाद्या भाशेन हो प्रवादीक साथ घातलो, जाल्यार कोण साथ घालता तांकां कशे भाशेन तांचें नांव पिड्ड्यार करपाचें, कशे भाशेन तांकां खाला उडोवपाचें, हें पयलें सोदतात. पर्जेंतलोच लोक जें कितें म्हणलां तें आपणाक जरी तर लागता जाल्यार रागार जातात. एकामेका लागीं आपणाची चूक ओळखून घेवचे सुवातेर जो कोण संदेश दिता तांचे बॅकग्रावंड सोदूंक भोंवतात. आनी ह्या पासत नवसरणी जावपाची उत्ता. दुसरो भाग जो त्या राजान केलो, आयज आमचे राजा जे आसात, आयज आमचे जे राज चलयतात, आमचो सरकार आसात, आयज बरे मनीस आसात तांचेर केसी घालून तांकां भितर उडयतले.
वो जे कोण कितेंय बदल हाडपाक सोदता तांकां सांगात मेळचोच ना, तांचें आयकूनच घेवचें ना. बगोर दुसरे वाटेन देवाक आनी हे दुसरे आमचे हिरोज आसात तांकां वापरून हो जो आवाज आसा तो बंद करपाक सोदतले. हें जाता तें आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटच आमी आमची चूक मानून घेवपाक एक तयार ना. आनी दुसरे वाटेन जें कितें दिश्टी पडटा, ज्यो खुणा आमकां दिसाच्या दिसा दिश्टी पडटात त्यो लिपोवपाक आमी देवाक पासून वापरपाक लागलेलीं आसा. जाल्यार असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आमचेर जी खास्त पडलेली आसा ती काडून उडोवपाक जाता काय? जरी तर हेंच चालू आसा जाल्यार आमचेर खास्त पडलेली आसा, तोरसाद आमचे वयर मानेचेर आसा आनी ती चुकची ना. पूण जरी तर आमी आमचें जिवीत बदलूंक तयार आसा ही खुणा पडोवन, जोनस प्रवाद्याची खुणा, निनिवेची खुणा, तांची खुणा पडोवन जरी तर आमी आमचें जिवीत बदलूंक तयार आसा जाल्यार खुणा मेळटा आनी ते खुणेंतल्यान जरी तर भावार्थ वाडटा. जशें निनेवेच्या लोकांन म्हणलें, ह्या देवाचो संदेश तो ह्या भावार्थान तांणी मानून घेतलो, देखून तांकां बोगसणें मेळ्ळें. जरी तर आमी आमच्यो चुकी हेच भाशेन ह्यो खुणा पडोवन मानून घेवपाक तयार आसा जाल्यार बोगसणें आमकां आयतें आजीर आसा. कित्याक आमचो देव सदांच काकलुत्सार आनी बोगसणें दितलो. पूण जरी तर आमी तो घेना जाल्यार तें बोगसणें आमकां मेळना, ऑटोमॅटीक कांयच ना. आमी आमचीं पावलां मारूंकूच जाय. पूण आमचीं पावलां आमी मारीत जाल्यार ही खात्री, हें सेड की वय जरी तर आमी आमची चूक मानून घेतली आमकां बोगसणें मेळटलें आनी हें जें वायट आमचेर येयत आसा तें बंद जातलें. सगळीं जाणां करची ना. दोकिनेची राणी ही सोलोमोनाची जाणवाय आयकूंक आयिल्ली. ही जाणवायेची खबर तिणें घोडये आयकल्ली आनी देखून ती खूद आपूण हो अणभव घेवपाक सोदताली आनी ती बीन खुणा जाता अशें जेजू म्हणटा. आनी ह्यो खुणा आसात त्यो निमाणे जोडटे दिसाक आमचे मुखार उब्यो आसतल्यो आनी आमचे मुखार उबी रावन आमचेर खास्तीचें फर्मण मारतल्यो. कितलें वायट, ओ कितलें दुर्दैवाचें. जाल्यार आमकां भाव भयणीनो ही कृपा मागुया. आमी थोडीं जाणां पासून आसत जाल्यार आमी बाराबोर मेळूंक एकामेका लागीं आमी ह्यो वस्तू ज्यो आमच्यो चुकीच्यो आसात आनी आमी सुदरावपाक जाय त्यो एकामेका लागीं उलोवपाक निनेवेच्या लोकां भाशेन आनी उलोवन जाल्या उपरांत मानून घेवपाक आनी पावलां मारपाक आमी प्राचीत करूंक, आमी नवीं पावलां मारूंक आनी किरीत भाशेन जे आमचे राजा आसात वा जे आमचे राजवट चलयतात तांची मनां किरीत भाशेन देवान उक्तीं करूंक आनी तांणी हें मानून घेवंक आनी नव्या जिविताक पावलां मारूंक. आनी हे भाशेन आमकां सगल्यांक नवें जिवीत निसणटनाचें न्हू पूण खुशालकायेचें आनीक सदांच आमकां देवाक चिटकून दवरता तसलें जिवीत आमकांय जण एकल्याक फावो कर म्हूण आनी आख्खे परचेक आमचे हें फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. गायन घेऊया C33 पेज नंबर 42. C33. तुझ्या उदारपणात दाखवालें दिला म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा लावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे मोहिमेक समोरूंक तुवें आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका भेटयता.
सासणाच्या जिविताचें ओकोद ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्म्याचे सोबतेन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रगत जायशीं कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदारांच्या सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या एपरी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भोवल्या तुज्या नांवान उंचरली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचरली तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोठुया तुझ्या कसाने बोलोची मोठपणा मोठी तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. खुणां पळोवन भावार्थ वाडोवप आनी भावार्थ वाडोवन बोगसणें घेवप हें आमकां फावो कर म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं
तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमचे चुकल्या मोक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटीक खोली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले देवाचे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. देवा काकलुत्सारा बापा, तुज्या संस्कारां वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आयज सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. नवे फिरगोस गवडीक सोबे खातीर मागणे. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्या. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आनी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें ओळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनान. आमेन. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये सुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वसावाची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावं पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातळून पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार म्हाका ना जायन म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वतता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं
तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोणाच्या सोबक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुत्र येसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुत्र येसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुत्र येसू. भाग्यवंती मारिये आदार दी ओदृश्टाक संपडलेल्या मजत कोर अस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जाशे रातीन देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पिटयलेल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया. हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या ओजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिढीवंता पासत ह्या वेळार किरीत भाशेन मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं. सोमया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गायन घेवया T29 पेज नंबर 216 T29.